व्हडली कामां जी आमी लोकां उतरां दिल्लीं ते आमी कंप्लीट करून दाखयला। सान जासिंता आयलँड ब्रिज पयलो कंप्लीट जालो, हो दोनी कडेन पडटा, सांकवाले आनी चिखले। ते उपरांत चिकालीम पंचायत घर कंप्लीट जाले, ते उपरांत जॉगर्स पार्क कंप्लीट जालो। हे 3 व्हडले प्रोजेक्ट कंप्लीट जाले, जे 80% हो 90% काम जाल्लें आसा। म्हणल्यार एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तेजें काम चालू आसा। 6 म्हयन्यां भितर फूल कंप्लीट आनी फुल्ली ऑपरेशनल हें हॉस्पिटल जातलें। तेच बरोबर हॉस्पिटला बरोबर फ्लायओवर जे आमी म्हणटा, फर्स्ट फ्लायओवर इन गोवा, दे कॉल इट ऑल्सो द ग्रेड सेपरेटर एट द एअरपोर्ट। ट्रॅफिक थिंगा ब्लॉक जायना जावपाक तेंय काम चालू आसा। वाडे लेक जे व्हडलें काम जालां, ब्युटिफिकेशन, त्या ब्युटिफिकेशनाकूच 14.5 कोटी रुपया आमी मोडला, तेंय काम चालू आसा। पळय हॉस्पिटलाचे ऑपोजीट तुमी पळयला, मुर्मुगांव येता तो रोड, ती ब्रिज पडपाचीच आसा। सायडीन ऑलरेडी ती ब्रिज रेडी जाली, आतां ते सायडी ट्रॅफिक सोडून दुसरे सायडी काम सुरू करतले। म्हणजे एक 6 म्हयन्यांत ती आख्खी येदी व्हडली ब्रिज रेडी जातली, रोडूय रूंद जातलो आनी जी लोकां रिस्क आशिल्ली ती ब्रिज आनी कॉलेप्स जायत ती जाल्ली आसा। हे भाशेन ऑलरावंड डेव्हलपमेंट जे आमी म्हणटा, सगळे कुणशांनी डेव्हलपमेंट जे जावपा जाय ते आमचे वाठारांत आनी दाबोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाल्ले आसा। बोगमालो तेच भाशेन बोगमाळे ग्रावंडाची एक मागणी आशिल्ली। आमचे फादर सदां मागत आसा ग्रावंड केन्ना करता ग्रावंड। पयरूच 2,68,00,000 ते सगळे ओनरां फारीक केला, तेंचे एकाउंटां पावता। म्हणल्यार एक 10 दिसां भितर जेन्ना तांकां पयशे मेळटले तेन्ना हे जे डेव्हलपमेंट आमी सुरू करतले ग्रावंडाचे। दुसरो एक डिमांड तेंचो आसा, व्हडलो डिमांड जावन आसा तो हिंगा चेंजींग रूम आनी टॉयलेट तांकां जाय म्हूण। हेंय काम हेंय काल राती हांव टुरिजम मिनिस्टरा कडेन उलयला, तेणें सांगलां तुजे फर्स्ट लिस्टान आसा जे आमी एक रेडीमेड ते टॉयलेट आनी चेंजींग रूम हाडून ते युनीट जे बसयतले, बोगमाडे बसोवपाचे ते लिस्टान ते आमचें नांव आसा म्हूण। सो होय डिमांड लोकांचो फुलफील जातलो। हो आमचो जे आमदार आसा आमी निवडून दिला, तो आमदाराच्या डेव्हलपमेंटाक सदांच आमकां पंचायती चिकोळा बोगमालो पंचायतीक फूल सपोर्ट आसा। आयज आमी ग्रावंडाचें काम आमचे फायनल स्टेजीर पावला आसा। 11,900 स्क्वेअर मिटर, तशेंच रोड आमचे सगळे जाल्ले आसा। थोडे रोड आमचे जावपाचे आसा। शिमतरीचो रोड आमच्या बऱ्यांतलो बरो करून दिल्लो आसा, नियरली 74 lakhs। तशेंच उदकाचे आमचे जयंतीवेरा नगर, ते आमकां उदकाचो प्रॉब्लम आशिल्लो, तोय आमच्या आमदारान डिफेन्सा कडेन फायट करून, डिफेन्सा कडेन रिक्वेस्ट करून त्या लोकांक उदकाचो प्रॉब्लम सॉल्व केला आसा। प्रत्येक तशी पंचायत घर, बाकीचे डेव्हलपमेंट काम, हे सगळ्या कामाचे आनी आमची पंचायतीची एक मागणी आसा, चेंजींग रूम आनी टॉयलेट जाता इतलो बेगीन आमकां बोगमालो दिवचो म्हणून। आनी ते आमकां आमदारान एक 15 ते 20 दिसां भितर हो टॉयलेटीची फेसिलिटी, बीच कितें बीच जावन आसा आमची इंटरनॅशनल बीच, लोकांक सारके गरजेचो टॉयलेट आनी चेंजींग रूम आमकां प्रॉमीस केला। विदीन 15 ते 20 दिसां भितर आमच्या आमदारान आमकां करून दिल्लो आसा।